आमच्या बापारांका आपल्या मोगान आमकां येताल्या आमच्या बापारांका आपल्या मोगान आमकां येताल्या भयणी आमी सोमी देवाची मोगान भयणी आमी सोमी देवाची मोगान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सव्य आसूं. होसेयास प्रवाद्याचें पुस्तक आयज आमी संपयता. संपयता आसतना पोरजेक म्हणटा देवाशी पोत्तून येयात. भोगसणे म्हाका दूख दरा तुमच्या पातकांची आनी पोत्तून येयात. तर आमकां सगल्यांक हो एक उलो पयस गेले आमी दिसा दिसा केन्नाय पयस वयता देवाचे आमी पोत्तून येवंक आमकां आपोवणें आहा. देवाशी पोत्तून येयात. हें आपोवणें मानून घेवया. हे मिसाच्या दिसाक आमी भेटयता. जॉन फ्रांसीस दा सोजा, दुसरें रोजी लुईस, सालोमी लुईस आनी एलिस्टर, पेन एंड चार्ल्स, निकोलास, गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फॅमिली. आनी मागूंक लायला मॅरिलीन फेर्नांदीस हाचो वाडदीस. सगळें मनान धरून आमी मागणी करुया. आनी जायत्यो गरजो आहात, जायत्यांक आमच्या मागण्याची गरज आहा, तांचोय आमी उगडास करुया. सगळीं म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो दुनिया उच्चारून सांगता, चिंतून तणान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून जायती प्रार्थना केल्यान सदां जगवा मरी भाव भयणीनो, सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवा, पडलेलो संवसार जे पुताचे कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय, जे बाळत्यांक संतोशान भर अशें पातकाचे गुलामपणांतलीं तुवें सोडयल्लीं सासणाची सुख भोगूंक पावूं. आमचे सुमियाचे पुताचे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, इस्रायला, सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये. तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें घोटान जालें. कोती दुखी उतरां घेवन सर्वेस्पराशी परतून येयात. ताका म्हणात, सगलें आमच्या खोटेपण काडून उडय. आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओंटांनी आनी आमी तुका वाखणणेची भेटवणी करच्याक सगलें आमचें खोटेपण काडून उडय. आसिरियेच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी आनीक बसचिना. आमच्याच
हातांनी केल्ल्या वस्तूंक आमी परतून आमचो देव म्हणून पासरचें नांव, कित्याक तुजे सोवे अनाथांक काकूट मेळटा. तांचे वो विस्वाशीपणाक हांव ओकोद लायतलो. सगळे म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो कडसरलो. दोवा बरी हांव इस्रायलाचेर पडटलो आनीक तो कोनेलस सारको वसतलो. हिवरापुनी तो पाळां घेतलो आनीक ताचे फांटे पयस पयस पावतले. तो आशेतिना बरी सुंदर आनीक लेबाना परी दमदमीत जातलो. म्हजे सावळेक ती बसूंक येतली. गंवाचें पीक तांकां खूब मेळटलें. दाकांचे मळे ती रोयतली आनीक एल्बोनाच्या इतलो नांव वस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुड्ड्या देवा लागीं एफरामाक आनी कसो संबंद उरला. ताची मागणी हांवूच आयकतां आनीक हांवूच ताचो सांबाळ करतां. हांव एका सदां हिरव्या सोरू रुखां सारको. सगळीं तुमची फळांय म्हजे तावन येता. शाणो मनीस ही उतरां समजून घेवं. जाणार मनीस तांचो अर्थ शिकूं. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. बरीं मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां आदळून पडटात. देवाचें उतर हे आमचो जाप जावं दी. वाखाणणेचीं उतरां म्हज्या वोंटार तूं घाल. सगळे म्हणुया, वाखाणणेचीं उतरां म्हज्या वोंटार तूं घाल. काकूटसार देवा काकूट करून दाखय. भोव कोनवळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, वाखाणणेचीं उतरां म्हज्या वोंटार तूं घाल. काळजान सोतूच आसल्यार तुका मानता सायबा. देखून काळजांत म्हज्या जाणवाय रिगोय. देवा, म्हाका नितळ करशी जाल्यार नितळ जातलो. तर कर म्हाका दून बर्फा परोस धवो. जबाब, वाखाणणेचीं उतरां म्हज्या वोंटार तूं घाल. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. तीर मोन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, वाखाणणेचीं उतरां म्हज्या वोंटार तूं घाल. तुजे सोडवणेचो म्हाका सोदोस बगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या तोंडांत कोरशाक म्हज्या वोंटार तूं घाल. वाखाणणेचीं उतरां. जबाब, वाखाणणेचीं उतरां म्हज्या वोंटार तूं घाल. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो आनीक हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातवा प्रमाणे शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आयकात, लांगड्या मदें मेंढऱ्यां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपा परी चतूर तरी पारव्या परी सादे जायात. मनशांताय शिडूक रावात, ते तुमकां धरून दर सभेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जर्मण मारतले.
म्हजे पासो राजा पातशां सरशें तांचे अंदबाळ त्याचे फुड्यान तुमी गोंय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घोडेर कुडीत जातलें. कित्याक उलयतले तर तुमी न्हय, पूण तुमचो बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशीं उलयतलो. जिवीशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापायचे उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हजें नांव पासो सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो. पूण शेवटाक पर्यंत ती रावत तोच तारण जोडटलो. एका नगरांत तुमकां दुमाळो दितीत जाल्यार दुसऱ्या नगरांत पडून वचात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाचीं नगरां तुमी भोंवन सोंपोवचे नात. सुमयाचें शुभ वर्तमान. ओजियासाचें पुस्तक आयज आमी सोंपयता. आनी अशें कांतार आहा, भिणान बांदो गायन आहा की आमी सांटाव, इतले सांटाव देवाक पासून मेळो ना. आमी देवाक पासून मेळो ना, इतले सांटाव आमी. आनी आयज तेंच कितें सांगता आमकां. देवाचे पयस वेता आमी आनी इतले पयस वेता भिणांत बांदो देवाक आमी मेळो ना. तर आयज आमकां हो एक उलो तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें घोटान जालां. कोणती दुखीचीं उतरां घेवन सोरेस्पराशी पोत्तून येयात. ताका म्हणात, सगलें आमचें खोटेपण काडून उडयप. आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओंटांनी आमी तुका वाखाणणीची भेटोवणी करच्याक सगलें आमचें खोटेपण काडून उडय. दीस सोंपता तेन्ना एक नियाळ आमी करूंक फाव भयणान बांदो. सोंपता तेन्ना हो दीस म्हजो कसो गेलो. बिझनेसमॅन आपणाचे बिझनेस करता तेन्ना रात सोंपता तेन्ना चॅक करता, कितलें म्हाका फायदो जाला, कितलें म्हाका लुकसाण जालां, चॅक करता. आनी तेन्ना ताजें बिझनेस बरें वाडटा. हेच भाशेन आमचें जिवीत जेन्ना रात जायत येता, दीस कसो गेला म्हजो, कितलो हांव लागीं आहलो सोरेस्पराचो, कितलो हांव पयस आहा सोरेस्पराचो. आनीक हींच उतरां, कोणती दुखीचीं उतरां घेवन सोरेस्पराशी पोत्तून येयात. हेंच आमकांय सांगता. आनी आमी हो जबाब म्हणा, काकूत सरा देवा, काकूत करून दाखय बोकवाळ्या देवा, गुन्या पुसून उडय. पातकांची कोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर, रेबांतलो काळ म्हाका गुन्या करून निर्मळ करून दवर. कोणाचें गितें, कोणें घडलें, कोणें घडलें, केन्ना घडलें, केन्ना घडलें. कसलें पातक केलें ताणें? डाबल सीन केलो ताणें. आनी कोण सांगवा येयलो ताका सीन केलो म्हणून? नेटान प्रवादी सांगूंक येयलो. नेटान प्रवादी सांगूंक येयलो आनी मानून घेतलें. देवाक बरें दिसतालें दाविदाचें, कित्याक मानून घेतालो. डिफेन्स करिनासलो. कितें केलें, तुवें वायट केलां, प्रवाद येतालो, बोकून नेटान लागतालो ताका. ताणें सांगलें डाबल, हो तूं. तेन्ना हें गीत म्हणलें, काकूत सरे देवा, काकूत करून दाखय बोकोन वाडे देवा, गुन्या पुसून उडय. तर हें गीत आमी जायते फावटी म्हणूंक जाय भिणान बांद करून आमचो दीस सोंपता तेन्ना. दुसरें आयज वांजेल भिणान बांदो आमकां सांगता. हो वांजेल आयच्या दिसाक की आपूण तुमकां लांगड्या मदें मेंढऱ्या कशें धाडटा. आमी तर इतिहास काडीन जाल्यार
क्रिस्तांक सदांच दुमाळो इंडियेक आमचो दुमाळो खंय वयता थंयसर दुमाळो क्रिस्तांक दुमाळो सोंसचो पडटाच भयणांत बांद दुमाळो सोंसूच पडटाच ते पासून कितें म्हणटा आमकां मेंढऱ्यां कशें हांव तुमकां धाडटां मनशां थंय शिडूक रावा तुमकां धरून सुबेंत व्हरतले आनी सगळे देवस्थान तुमकां जर्मण मारतले म्हजे पासो राजा पातशां सरशें तांचे आनी अनबाळाच्या फुड्यान तुमकां दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले पूण तुमकां धरून दितूच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात कितें उलोवंक जाय तो घोडेर कोडीत जातलें आत्मो उलयतलो म्हणटूच रियेक जायनाकात तुमी वायटान हारी करिनाका पूण हें म्हणल्या भाशेन हो दुमाळो मानून घेयात आनी तेन्ना तुमी आमी कितें उलोवंक जाय तें पवित्र आत्म्यान शिकयतलो आनी जोगणीं घरांतूच जातलीं भाव मोडें भयण भावा मोदें आवय बापूय भुरग्यां मोदें हें पयलें घरांतूच सुरू जातलें आमकां सांगता भयणांत बांद आनी म्हजें नांव पासून सगळो लोक तुमचो द्वेस करतलो पूण शेवटाक पर्यंत तीर रावत तारोन जोडटलो तर भयणांत बांदो सगळो दुमाळो आमकां क्रिस्तांक सुरू जालो आनी सदांच चलता केन्ना काबार जावंक ना आनी आमी इंडियेच्याच जाग्यांनी आमी पळयलो जाल्यार कितलो दुमाळो आमचे क्रिस्तांव भाव इंडियेक सोंसतात माणिपूर दुसऱ्या जाग्यांनी आतां बेंगालाक काल कितें इगोज मोडल्या इगोज मोडून सकला उडयल्या भयणांत बांदो हो दुमाळो आमकां क्रिस्तांव दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C26 पेज नंबर 39 C26 म्हजे भाव भयणींनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा पाक मानता असलें जा म्हण मागुया सर्वेस्परानाच्या मनाक आमी भेटयता ती बली आमकां नितळ करूं आनी दिसान दीस सर्गीच्या जिविताक आमकां पावोवं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमची काळजां उबारात सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासिया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर कडेन आनी सर टायम तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतांव जिवे बाळतां ताचें पुनर्जन परगुट्टांव तीर बरवाशांत ताचे मैमत येण्या कोतरेकतांव देखून सर देवतां सांतां भक्तां सांगाती तामन आसरांची स्तुती गायतां
दरबाराचो सर्वेस्वर देव स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान होसाना उत्सर्गी सर्वेश्वराचे नामी येता तो सुभागी होसाना उत्सर्गी सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड देखून दोआ परिचे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश मरोंक सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपले शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेश परें जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका दिन वासून ते आपले शिसांक दिली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सास्तीक कोराडाचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हजें उगडासाक करात भावार्थाचो गूट सोम्या आमी ओळो खाता आनी एकाल शितले पियेता इतले पावटी तूं परत येयसर तुजें मरण परगट्टा देखून सर्वेस्परास मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचे विस्तारले चे पयसुबेचो उगडास कोर अशें लेव आमचे भाग्योन बापा आनी फिलिपनेर आमचे गवळी बापा सिमिया आमचे आदारी गवळी बापा सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रतिमोगान सुपून कर तशें पुनर्जन्माचे बरवाशे उतरून गेल्या ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर हाचे काकुतांतल्या समेस्तांचे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची काकूत करून आमी मागता अशें भाग्योन तांकां आमरे देवाची मागीर संगाती भाग्योन झुजाय जपोती भाग्योन दोता भाग्योन जेवाज आनी सूर काळी तुका मानवयल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासना जिवितां आमकां वांटो दिता ही संगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताची संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवळान देवा सुदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनांक देवाचे आमी पयस गेल्या आनी ओदीक वायट करीत रावल्या तर आमकां उलोवयाच्या दिसाक पोत्तून येयात आनी आमी सगळीं देवाक जबाब दिवन आमचे आपा म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं राज आमकां येवं तुजी कशी जाता आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयाकण युद्धां सवस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकतले आमकां जुदार काकुती सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाडटाय सुमेज क्रिस्ता दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ थंय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तुज तिका एकोडान सांबाळ तूं शेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक शिम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढलेले आमचे कामत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढलेले आमचे कामत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळयात त्या शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. D16 पेज नंबर 55. D16. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jezu mocze, kilkol mocą łotną, uszczęśliwia, a dzięki Tuzydli, góry Tudzie, kali słowa koli, maka dosud, surun mocunaka, glory
D25. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कोणी म्हजें थारोवन कर, क्रिस्ताच्या रगता म्हाका दादोस कर, नाणोय म्हाका उदकान कोरोवच्या, पवित्र कश्टानो म्हाका गोड कर, तूं बरें जेजू चिताक म्हाका आयक, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो सोसून करीत दिवं नाका, वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका वाडय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सोशियो तूं म्हाका फरमाय, भोगसां संगती तुका म्हाका. प्रार्थूया. सर्वेस्परा येद्या वाडत्या देण्यान तुवें आमकां भरलें, तो ताळवणाचो फळ आमकां भोगूंक मेळूं आनी आमी तुका निरोतरी वाखाणूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सांजे आमचो तेस आसतलो 6 वरांचेर. एडोरेशन उपरांत मागणी आसतली आनी उपरांत मीस सांजे 6 वरांचेर. 2 शुक्रारा हें जातलें आमचें. आनी आमी मीस सुरू करता तेन्ना टायम चोयचो 7 जावं दी. 2 मिनटे पासून उणे हात सुरू जावपाक मातशें टायम चोया. 7 मीस आमचें. टायम सांबाळ्यार बरो. 7 मीस म्हूण 7 सुरू जावं दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आनी सोर पदवीदार देव पाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात मीस सोंपलें. देवाची ओळख. शेवटाक आमी गायन घेवया. F20 चवथो श्लोक आमी गायतले. Sol, sol, sol.